प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां माचो उच्चार करपाक जायनासलो, मेहंगाईचो म्हणपाक जायनासलो अशी टिका करपी तेन्नाचो गुजरातचो मुख्यमंत्री आतां देशाचो प्रधानमंत्री जाला। आतां तो मेहंगाईतलो वा मणिपुरांतलो मय कित्याक उच्चारिना? कित्याक तर तो विकासाच्या नांवान फटिंगपणां करपाक लागला। गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष बीना नायकान केंद्रांतल्या भाजपा सरकाराक म्हारगाये वयल्यान उजरावन काडल्या। आयकात तिका। प्रायम मिनिस्टर आसा ते त्या वेळाचे आमचे जे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले त्याच्या बाबतीत ते उलयता 2013 पंतप्रधान को कभी माँ शब्द उच्चार नहीं सके, माँ का शब्द यानी महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं आज पंतप्रधान से पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि भाई आप तो महंगाई का म भी नहीं बोल रहे, आप मणिपुर का म भी नहीं बोल रहे और आप भारत माँ का माँ भी नहीं बोल रहे, तो क्यों इतने ताने दे रहे थे? तभी 2013 में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज आपकी सब बातें खोखली लग रही है और जनता जान गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। काँग्रेसीच्या काळातले कटडणाचे दर, पेट्रोल सिलेंडराचे दर आणि आताच्या मोदी काळातल्या दरांची तिणे तुळा केली। WPI कमी जाल्ल्याचे मोदी सरकार धोल वाजयता, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या गरिबांच्या बोल्सांतलो पैसो काढून घेऊन भांडवलदारांचे तिजोरीत कसो कितें पावयतात ते बीना नायकान पटोवन दिला। 8-10 दीस जाले बीजेपी सरकार इट्स टॉमिंग ढोल वाजयता आणि सांगता की WPI कमी जालेलो आसा, CPI 500 अडलो आसा। आम्ही म्हणतात जेन्ना WPI म्हणजे होलसेल प्राइस इंडेक्स आणि CPI म्हणजे कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स। आता हो होलसेल प्राइस इंडेक्स म्हटल्यार कितें? एक जो प्रोड्युसर असता, एक जो शेतकरी असता, तो आपल्या शेतात किती तरी उगयता, तो होलसेल रेटान विकता, तेन्ना त्याची किंमत खूप त्याका कमी दिली जाता। हांव तुमकां एक उदाहरण ज्वलन दितले गोंयाचे। नंतर ते होलसेलर रिटेलाक विकता आणि जो पण प्राइस त्याला ठरता बिटवीन प्रोड्युसर टू होलसेलर, फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर, याका आम्ही WPI इंडेक्स म्हणतो। पण रिटेलर जेन्ना तो आमकां सगळ्या लोकांक कंझ्युमर जेन्ना ते विकता तेन्ना प्लस ॲडिशन जालेलो आसतो रे। पण होलसेलर जेन्ना एका शेतकऱ्याकडल्यान कितें धान्य घेता, कितें नाल, आता एक उदाहरण दिवपाचें, गोंयाचें उदाहरण दिवपाचें जाल्यार हांव सादें सांगता। आज तुम्ही कोणा कडल्यान नाल जेन्ना घेता, भाटकारा कडल्यान कोणा शेतकऱ्या कडल्यान कितें धान्य घेता, नाल घेता 5.5 रुपये 6 रुपये। बाजारात भाव कितलो आसा नारळाचो? 25 ते 30। आता चवथ आयली, चवथीत आनी 40-45 जातलो। मोदी सरकार सांगता की WPI हो मातसो कमी झालेलो आसा। केन्ना कमी झालो? मागच्या वर्षापेक्षा 2022 पेक्षा 2023 पर्यंत 3.50% कमी झाला। 3.50% एक्झॅक्ट सांगपाचें जाल्यार 3.48%। हो जर जेन्ना भाव थंय देंवलेलो आसा तुम्ही सांगता, मग आज CPI कित्याक ॲडिशनल आसा? आज कंझ्युमर जेन्ना ते माल घेता थंय प्लस आसा, प्लस 4.25%। आता हो फरक ते कोण सांगतले? सांगना ते। I am not speaking on my behalf. This has come from government press. Government press कडल्यान हे रिलीज जाल्ले आसा 14 जून 2023। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिग्स आणि संगीता ओली।